दीपक बाबा आयज वास्कोचे आदले आमदार कालू सालमेदा BJP सोडून काँग्रेसीन इंडक्ट जाल्ले तर तूं कितें सांगूंक सोदता? ॲक्च्युली पळोवपाक गेल्यार कालूस अल्मेदा आमचो बरो खास फ्रेंड आनी 10 वर्सां तेणेन BJPचो आमदार म्हणून वास्कोन लोकांक सर्व केल्लेले आसता. BJPचो आमदार 10 वर्सां जेन्ना सर्व केल्लेले आसतना तेचेर एक तेच पार्टीन ताका एक आयडेंटिटी दिल्लेली भारतीय जनता पार्टीचो आमदार म्हणून. BJPक लागून कालूस अल्मेदा आमदार जाल्लो वास्कोचो. सगळे जे तेन्ना कालूस अल्मेदाक नेवो इंडक्ट केल्लो तेन्ना आमी सिनियर आसलेले BJPचे आमी फूल रेडीमेड ताका केल्ले आनी ताका आमी आमदार म्हणून इलेक्ट करून हाडलो विदावट एनी हेजिटेशन. आमी अशें भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी खंयूच चिंतूंक ना की भायल्या मनशाक हाडले आनी तुमी टिकेट दिल्या म्हणून करूंक ना. तरी आसतना आमची कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी मेळून इमटेरियल कोण कॅन्डिडेट तो भारतीय जनता पार्टीचो आमकां उमेदवार इलेक्ट करून हाडपाचो इतले ध्येय धरून आमी कालूस अल्मेदाक इलेक्ट करून हाडलो. इतलेंच न्हू, सेकंड टायम सुद्दां आमच्या अगेन्स्ट आमचोच कलीग दाजी सरकार कॉन्टेस्ट केल्लेले. तरी आसतना आमची भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ठामपणे कालूस अल्मेदा बरोबर रावले आनी ताका इलेक्ट करून हाडलेलो आसा. 2 टायम इलेक्ट करून हाडलेलो. पूण आयज खंयसर तरी मनाक खटकल्या भशेन दिसता की कालूस अल्मेदा विदावट म्हणजे कांय ताका पार्टीन कांय सांगिनासतना ताका उमेदवारी दिना अशें कांय म्हणनासतना तेंच्यांनी फक्त दाजी सरकाराक इंडक्ट केलो म्हणून पार्टी सोडपाची न्हू. म्हाका दिसता तेणी एफोर्ट घालपाक जाय आसलेले आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मेळोन आमचे टॉप लेवल लिडराच्या मदीं तांकां वळोन तांकां संपर्क करपाक जाय की तुमी हे फुडले स्टेप कितें घेतले काय म्हणून. नो डावट कालूस अल्मेदान लास्ट प्रेस कॉन्फरन्सान तेणी सांगलें की दीपक नायकान ऑलरेडी आपल्याक सांगलेलें की टिकेट मेळची ना म्हणून. हांव 15 दीस पयलीं न्हू, हांव 2 म्हयने पयलीं सांगीत आसलेलो कालूस अल्मेदाक की बाबा ती टिकेट तुका मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसा म्हणून. तरी आसतना तेणीन ते लायट घेतले आसतले कित्याक म्हाका इंटरनल खबर आसलेली. पूण ती आयज तुमी हांगा पयलें आसतलें सालिगांव जेन्ना जयेश साळगांवकाराक इंडक्ट केलो तेन्ना तेजे पार्टीन सगळ्यांनी रिवोल्ट जाल्लेले सगळे. पूण आयज खंय तरी ते थंड जाल्लेले आसा. सेम वे वास्कोन जाय जाल्यार आमी ते रिवोल्ट करूं येताले. एक जावंक ना, कित्या खातीर जावंक ना हें म्हाका सांगपाक सोदिना. तुमी चिंतपाक जाय हे रिवोल्टीचेर कित्याक जावंक ना पळय तें. आनी कालूसान आयज जे स्टेप घेतलेले आहा पळय ते म्हाका जाल्यार दिसता एकदम रॉंग स्टेप घेतलेले आसा. ज्या पार्टींचे सिनियर मोस्ट लिडर तुमी पयले आसले लुइजीन म्हण किंवा आतां लेटस्ट रेजिनाल्ड म्हण हेंच्यांनी सगळ्यांनी पार्टी सोडलेली आसा आनी ते पार्टीन आमचो कालूस बाब जॉयन जाता. एका जाळ्याची तेची वीश ताका दिसता म्हाका ती काँग्रेसीन ताका फ्युचर आहा हें दिसता आसलेलें म्हणून तो गेला आसतलो. दीपक बाबा आयज खंय तरी नंददीप रावत ह्या काँग्रेसाचे मनीस आहा किंवा तुमचे एक मित्र आहा आनी तांणी सांगलें की कालूस अल्मेदा जॉयन जालो तांची स्ट्रेंथ डबल जाली. सो तुमकां दिसना खंय तरी BJPक तुमकां कालूस अल्मेदा गेलो काय तुमकां कितें इफेक्ट बी जातलो असो? हांव तुमकां तेंच सांगूंक सोदतां. कालूस अल्मेदाक समज काँग्रेसीन टिकेट एश्युरन्स केल्या जाल्यार वेगळी गजाल जातलेली. आयज पासून म्हाजो मित्र नंददीप रावत ठामपणे सांगता की तो स्ट्रॉंग जालो म्हणून. म्हणजे खंयसर तरी ताका कमिटीन सांगलेलें आसा, काँग्रेस कमिटीन सांगलेलें आसतलें की टिकेट ती तुकाच दिली आसतली म्हणून ते. आनी काँग्रेस यंग फेस पळयता. सो म्हाका दिसता की ती टिकेट एकदम नंदाकूच मेळूंक शकता काँग्रेसी. आनी जशें नंदा एक्टिविटीज जे काम केल्लेलें आसा खूब काम केल्लेलें आसा. म्हाका दिसना ती खंयसर तरी काँग्रेस पार्टी जे नंदाक इंडक्ट करून ताका डावरतली कशी. पूण तेंच्या भितर सुद्दां टसल जातलें. म्हाका खबर ना वेदर काँग्रेसीक टिकेट समज कालूसाक गावली विदावट समज एश्युरन्स दिनासतना समज कालूस समज वयता जाल्यार इट इज रॉंग ऑन स्पॉट. कित्याक आयज पासून तो आमदार जाल्लो तो भारतीय जनता पार्टीच्या नांवा मेळून जाल्लो आसा. आनी समज कालूस गेलो आनी तुमकां पयलेंच सांगलेलें दीपका असले समज 10 जाण सुद्दां पार्टी सोडून गेले जाल्यार पार्टीक फरक पडना. आयज पार्टीचे मनीस थंयच आसा, थंयच काम करतले. तुमचे BJP वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें डिफरन्स जातलो म्हणजे ही वॉज एबल लिडर 10 years MLA तांचे बरोबर कावन्सिलरूय आशिल्ले. तुमकां दिसता की तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें फरक पडटलो? कावन्सिलर तुमकां हांव एक सांगूंक सोदता. मंडळ अध्यक्ष असल्या कारणान जे कावन्सील आमी लास्ट टायम फ्लोट केले ते भारतीय जनता पार्टीचे म्हणून कावन्सील फ्लोट केलेले आहा आनी त्या नांवाचेर आनी पर्सनल नांवाचेर आमकां वोटींग पडलेलें आसा. अशें न्हू की दीपक नायकाच्या नांवाचेर कावन्सिलर इलेक्ट जाता तशें ना किंवा कालूस अल्मेदाच्या नांवाचेर कावन्सिलर इलेक्ट जाता तशें ना. म्हणून हे भारतीय जनता पार्टीचे पॅनल फ्लोट केल्ले म्हणून आमी इलेक्ट जाल्लेले आसा. सेकंडली कावन्सील इलेक्शन आनी MLA इलेक्शन वाज डिफरंट आसा.
तशें जायना. जनकणाक दिसता की आपूण खंयसरूय बसले आपूण जिखूंक शकता, पूण तशें नासता. ऑर्गनायझेशन हांवें डे वनसून सांगिता, वास्कोन जे ऑर्गनायझेशन आसा ते खंयचेच पार्टीचें ऑर्गनायझेशन ना. आयज काँग्रेसच्या जेन्ना इंडक्शन जालें तेन्ना काँग्रेसच्या प्रेसिडेंटान एक 2-4 नांवां घेतलेलीं आसा की कावन्सिलर सो एंड सो इंडक्ट जाला BJPचो, मागीर जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट जालो, युवा मोर्चा डिस्ट्रिक्ट मेंबर इलेक्ट जाला. हांव सांगूंक सोदतां युवा मोर्चाचे बी थोड्या भुरगे आहा पळय तेजी नांवां बेश्टी घेतलेलीं आसा. एग्जाम्पल तुमकां दिता हांव, जो किरण नायक म्हणून तुमी पळयला तेजें नांव घेतलेलें, युवा मोर्चा डिस्ट्रिक्ट मेंबर युवा मोर्चा ताका इंडक्ट केला म्हणून. पूण एक्चुली तो आमचे वांगडाच आसा. तुमी जाल्यार तुमकां प्रेस दिवंक शकता, ताका तुमी वचून विचारूंक शकता. तो आमचे वांगडा आसा. अशी बेश्टी नांवां तेंच्यांनी आपल्या रिती प्रमाणे तेंचें नांव घालून ताका दिल्लेलें आसा. पूण प्रॅक्टिकल कितले जाण गेले BJP तें म्हाका सुद्दां खबर ना. पूण आमचें 31 मंडळ आसा. 31 21 मंडळ आमचें सारकें इंटॅक्ट आसा. 21 आमी वांगडा आसा, मिटींग घेता. आमच्या मंडळाक कांयच फरक पडोंक ना. आमचो समज जनरल सेक्रेटरी गेलो, म्हाका जनरल सेक्रेटरी गेल्यार म्हाका 2 जनरल सेक्रेटरी ऑलरेडी आसा. एक वायस प्रेसिडेंट गेलो जाल्यार म्हाका 3 वायस प्रेसिडेंट ऑलरेडी आसा म्हाजे. आमचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष म्हाज्या कडेन आसा. म्हाजो महिला मोर्चाची मॅक्झिमम टीम फूल टीम, एक महिला अध्यक्ष आमच्या गेली, पूण महिला अध्यक्षाची फूल टीम महिलाची फूल टीम आमच्या कडेन आसा. पळोवपाक गेल्यार आमकां व्हडलो इफेक्ट पडोंक ना. भारतीय जनता पार्टीचें ऑर्गनायझेशन एकदम स्ट्रॉंग आसा. आनी जे सिनियर मोस्ट जे कार्यकर्ते आसा BJPचे आहा पळय, जे लास्ट महिला अध्यक्ष आसलेली किंवा लास्ट युवा अध्यक्ष आसलेलो, लास्ट मंडळ अध्यक्ष आसलेलो, ही लास्ट जी टीम आसलेली पळय फूल 100% BJP कडेन आसा. हे आतां न्यू पॅनल केल्लेले आसले, आमी न्यू कमिटी काडलेली आसले. आनी न्यू कमिटी काडल्या कारणान ती हालींचीच आसलेली कमिटी, म्हणजे हार्डली 1 वरा सुद्दां जावंक ना. ती न्यू आसता. आतां आमचे देविता सुद्दां खरेंच बरें आसलेले, बरे आमचे महिला अध्यक्ष. पूण ते तेंच्यांनी इतले वायट डिसिजन कितें घेतलें तें म्हाका खबर ना. वेदर तुमी हांकां परत कॉन्फिडन्सान घेवपाक बीन ट्राय करतले, बिकॉज वेदर आमी ऑलरेडी एफर्ट घातलेलो आसलेलो. जेन्ना ते आमी कावन्सील मंडळ मिटींग जेन्ना हांवें कॉल आउट केले आनी सगळ्यांक आपयलेले आनी तेंच्यांनी स्ट्रेट दाखोवन दिल्ले की बाबा आमी तुमच्या कडेन ना म्हणून. थोड्यांनीच बिटा 31 पैकी आमकां 20 जाण 21 जाण आमचे येयलेले मंडळ, एक 8-9 जाण आमचे येवंक ना. सो तेंच्यांनी ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें की दे आर वीथ काल्लूस. आनी हांवें तें स्ट्रेट सांगलेलें काल्लूस आनी BJP म्हणून कितें वी आर वन. अजून पासून काल्लूसांनी डिसिजन कितें घेतलें, काल्लूसाक काय कोण सांगूना की तिकीट कोणाक दिल्या म्हणून. तिकीट म्हाका ना दिवंक काय, दाजी तिकीट दिली, अजून खंय दाजीक तिकीट दिल्या, अजून म्हाका दिवपाक खंय तिकीट दिल्या, अजून काय तिकीट काय कन्फर्मेशन खंयच जावंक ना. सो काल्लूसांनी डिसिजन घेतला पळय म्हाका दिसता खरोखर एकदम रॉंग घेतलेलें आसा. आनी आयज तो मनोहरभाईक परतो हें म्हणटा, मनोहरभाईचे भशेन पार्टी नासलेली. ज्या मनशान मनोहरभाईन समज त्या मनशाक काल्लूस अल्मेदाक समज आमदार केल्लो जाल्यार ते पार्टी मागीर कितें आसूं, ते आपलें घर ते घराचेर खोट मारून वचपाचें सारकें न्हू. मनोहरभाईचे तो समज मनोहरभाईच्या आयडियोलॉजीचो आसलेलो जाल्यार तो हांगाच आसपाचो, आपल्याली रावतलो आसलेलो. आयज तुमकां सांगूंक सोदता हांव, लास्ट टायम आमचो एक्स CM पार्सेकर सराक जेन्ना सोपटेक जेन्ना इंडक्ट करच्या वक्ताचेर ताका बाय इलेक्शन केलें, तो टिकेट क्लेम करतालो, ताका टिकेट दिवंक ना. तेणी अगेन्स्ट काम करूंक ना किंवा तो खंय दुसऱ्या पार्टीन वचोंक ना. ती म्हणटा सिन्सिरिटी, ती म्हणटा लॉयल्टी. आनंद शेट आज ना तो आमच्या मदीं, आनंद शेटाक टिकेट दिवंक ना, प्रवीण झाटेक टिकेट दिली तेन्ना आनंद शेटीन रिवॉल्ट जावंक ना, अगेन्स्ट काम करूंक ना. ती म्हणटा सिन्सिरिटी. आयज ज्या मनशाक आमी आयडेंटिटी दिल्लेली आसा पळय त्या मनशाक विचारपाक जायना फाटले दीस. आनी आयज हांव तुमकां आनीक सांगूंक सोदतां, एप्रिशिएट करपाचो आमचो विश्वजीत राणे खरोखरच ताका हांव सॅल्यूट करतां. कित्याक बींग तेजो डॅडी कॉन्टेस्ट करूंक सोदता जाल्यार तो सांगूंक सोदता की एज जी जाली तेंच्यांनी रिटायरमेंट घेवपाक जाय. स्वताच्या बापायक सुद्दां तो म्हणटा की तेणी रिटायरमेंट घेवपाक जाय. ताका वालोर आतां यूथ जाय, यंगस्टराक दिवपाक जाय. यंगस्टर आतां आयज समज कोण समज एज जालो किंवा आनी समज कितें प्रॉब्लम आसा, हेल्थ ग्रावंड आसा प्रॉब्लम आसा जाल्यार तेंच्यांनी दुसऱ्याक चान्स दिवपाक जाय. हांव म्हणटा सदांच आमी हावसफुल आसा जायना. आयज हांव कावन्सिलर, हांवें तुमकां सांगता हांव कावन्सिलर 3 फावटी इलेक्ट जाल्लो आसा. आनी हांवें लास्ट इलेक्शन ऑलरेडी सांगलें की हेजे पळय हांव कावन्सिल इलेक्शनाक बसचो ना. आनी म्हाका कोणी सुद्दां फोर्स केलो जाल्यार हांव बसचो ना. कित्याक दुसऱ्याक चान्स दिवपाक जाय. आमी जे आहा पळय लोकांक हेल्प करपाक जाय. इलेक्ट जावनूच हेल्प करपाचो नासता. इलेक्ट जावन विदावट इलेक्शन कॉन्टेस्ट केन्ना सुद्दां लोकांक आमी हेल्प करूं शकता. तुमचें म्हणणें कितें आहा की MLA आमचे हे घेवपाक जाय, म्हणजे रिटायरमेंट घेवपाक जाय अशें म्हाजें स्ट्रेट मत. कालूस अल्मेदा हांव ताका अजून ताका भावा भशेन मानता. हांवें तुमकां पयलीं सांगलेलें इनकेस तुम्हाला सबकोस असो भाव आसलेलो जाल्यार ते हेल्थ ग्रावंडा प्रमाणे हांव ताका सांगपाचो तूं फाटीं सर दुसऱ्या कोणाक चान्स दिवं. आनी खरोखरच म्हाका दिसता तेणी फाटीं सरपाचो आनी कोणाक दुसऱ्याक चान्स दिवपाक जाय आसलेलो.
दीपक आयज बाब, कोण आयज दिपक आयज आयज तुमकां खबर आयज विश्वजीत राणे आपले समज स्वताच्या डॅडीक सांगूंक सोदता की तुमी फाटीं सरा, दुसऱ्याक कोणाक चान्स दिवया. सेम वे अशें हांव कालुसाक सांगपाचो बाबा तूं फाटीं सर, कोणाक दुसऱ्याक चान्स दिवया. जसं तुम्ही पयलीं म्हटलेलें की तुमी ह्या रेसीन आहात, तुमकां तुमी कॅन्डिडेटच्या अजूनय तुमी त्या हातून आहात की तुमकां 100% हांव अजुनूय आसा. हांव आयज पासून हांव पॉलिटिकल कार्य करता, काम करता, सोशल फिल्डान आसा, काम करीत आसा. हे कित्याक लागून करता, खंयचे तरी एक्सपेक्टेशन म्हाकाय आसा की बीजेपी तिकीट म्हाका मेळटली, हांव कॉन्टेस्ट करतलो. आयज हांव जशें नंददीप रावतान म्हटलें की तो स्ट्रॉंग जाला, सेम हांव म्हणटा हांव स्ट्रॉंग जाल्लो आसा की दाजी साळकाराक म्हाका इंडक्ट जाल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टी आमी लॉस्ट कांय जावंक ना आमकां, आमी स्ट्रॉंग आसा. सो वी तिकेट कमिटी टू शुअर इलेक्शन. आयज अजून सांगता तुमकां, पयलें सांगलें तुमकां, भारतीय जनता पार्टीच्या तिकेटीक क्लेम करपी मनीस हांव पयलो. पार्टीक समज दिसता की बाबा दुसरो कोण विनींग म्हाज्यान कोण आनी दुसरो कोण ताका चड चान्सीस आहा, अवश्य कोणाक दिवची. हांव तुज्या फाटल्यान नासलो, भारतीय जनता पार्टी सोडून वयचो ना. हांव एक लॉयल मनीस पार्टी कडेन आनी लॉयल. म्हाजी दीपक नायक म्हणून कोण आयडेंटिटी ना. हांव फक्त भारतीय जनता पार्टी म्हणून म्हाजी आयडेंटिटी आसा आनी ते पार्टी हांव केन्नाच विसरचो ना. इवन पार्टीन समज म्हाजे कडेन गद्दारी सुद्दां केली जाल्यार सुद्दां हांव पार्टी वांगडा उगी रावतलो, अलीप रावतलो, पूण काम करचो ना, पूण वांगडा रावतलो. पूण भारतीय जनता पार्टीच्या अगेन्स्ट केन्नाच वयचो ना. आयज जशें कालू सालमेदान केला पळय तशें हांव केन्नाच करचो ना. कित्याक हांव आमदार सुद्दां जावंक ना, हांव आमदार जावंक ना. कालू सालमेदाक भारतीय जनता पार्टीन आमदार केलो आनी तरी तो रिवोल्ट जावप म्हणजे सारकें न्हू. हांव आमदार जावंक ना, म्हाका फक्त मंडळ अध्यक्ष केलो, म्हाका पार्टीन कदंबाचो डायरेक्टर केलो, म्हाका पार्टीन 2-3 पदां दिली, वायस प्रेसिडेंट केलो युवा मोर्चाचो, आयज परतो मंडळ अध्यक्ष केलो. हेतून हांव खूश आसा. आनी ते पार्टीचे म्हाका इतले म्हाजे तेंच्यांनी विश्वास दवरलेलो आहा, त्या पार्टीचे विश्वास घात केन्नाच करपाक ना. दीपक बाब, आतां एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन म्हणजे आतां तुमची म्युन्सिपालिटी जी आसा इट इज ऑल बीजेपी लेड म्युन्सिपालिटी. आतां जे तुमी युनायटेड आशिल्ले जावं तुमचे एक पॅनल चलतालो, वॉट हॅपन्स टू दी म्युन्सिपालिटी नाव विथ द स्प्लिट इन द बीजेपी? थोडे जे कावन्सिलर आसा हॅव नाव बिकम अ पार्ट ऑफ द काँग्रेस टीम, थोडे तुमचे उरले ते बीजेपी. सो वील दीस इफेक्ट द म्युन्सिपालिटी फंक्शनींग? एक सांगता, पयलें म्हटलें कावन्सील इलेक्शन आनी MLA इलेक्शन व्हेरी डिफरंट आसा. म्युन्सिपालिटी आयज आमी टोटल 21 जाण आसा आनी 4 जाण ना म्हणटा. पूण आयज पळोवपाक गेल्यार आमी ते 4 जाण ना पळय ते आमच्या कडेन आहा सद्या, पूण आमचे भितरले थोडे 7 जाण आमच्या कडेन ना. सो कावन्सील इलेक्शन जेन्ना टायम येतलो पळय तेन्ना रायट डिसिजन घेतले. कावन्सील फंक्शनींग म्हणटा, कावन्सील फंक्शनिंगान कांयच प्रॉब्लम जावचें ना. रुलींग आनी ऑपोजिशन तुमकां खबर आसा कोण कोण कितें आहा पळय तें. जेन्ना रुलिंगेंतले समज ऑपोजीट पार्टीक जॉयन जाल्लेले आसा, अवश्य खंयसर तरी कावन्सील आमकां इफेक्ट करपाक लागून आमी कावन्सील मेजॉरिटीत आसा. इवन समज आमचे भितरले 5य गेले, 7य गेले आनी 8य समज गेले जाल्यार आमी मेजॉरिटीन आसतले. भारतीय जनता पार्टीचे मॅक्झिमम थंय आसा. आमी 13, 14, 15 जाण आसा. सद्या इवन समज आयज थोडे काँग्रेसीन जॉयन जाल्लेले आसा, तांकां दिसलें समज कावन्सील हें करपाचें जाल्यार कावन्सिलाक कांयच फरक पडचो ना. भारतीय जनता पार्टीचेच कावन्सील आसतले, फंक्शनींग सुद्दां बरे भशेन चलतलें. कालच्या रुलिंगान आसलें ते आयज ऑपोजिशन आसतलें. तेंच्यांनी स्वताहून एपोजिशन जावन करपाचो प्रयास केल्लो आसा, आमी करूंक ना. बरें दीपक बाबा, आनी एक तुका विचारूंक सोदता, वास्कोचे जे आमदार आशिल्ले 10 वर्सां आमदार आसले आनी 10 वर्सां कदंबाय तांच्यांनी सांबाळ्ळें. आतां वॉट इज द नेक्स्ट ऑफ दी कदंबा? म्हणजे कॉर्पोरेशनाचे तांच्यांनी मंडळ तांच्यांनी कॉर्पोरेशन रिजायन केलें आसतलें. सो वॉट हॅपन्स नेक्स्ट देर? ना, म्हाका दिसना तेणी कॉर्पोरेशन रिजायन केला म्हणून. आमी आयकलां हांव वायस चेअरमॅन म्हणून आसा थंयसर, पूण तेणी MLA म्हणून रिजायन केला, BJPचो प्रायमरी मेंबर म्हणून रिजायन केल्लेले आसा. कॉर्पोरेशनाचें तेणी रेजिग्नेशन कांय दिवंक ना. पण तशें आमी कांय चिंतूंक ना. पण कॉर्पोरेशन आयज हार्डली कितले दीस उरल्या, 8 दीस उरल्या. एकदां कोड लागले म्हणटकूच सगळी कॉर्पोरेशनां डिजॉल्व जातली. सगळें कॉर्पोरेशनान कितें कांय ना. पूण कॉर्पोरेशन वायज तेणी आमी कदंबा बरे रितीन चलयल्ली आसा आनी हेच्या फुडें सुद्दां आमी बरे तरेन चलयतले. दीपक बाब, दाजी सरकाराक जेन्ना सुद्दां इंडक्ट केला त्याच्या पयलींसून दाजी बाबान म्हटलां की कालू सालमेदान हे वास्कोचे डेव्हलपमेंट करूंक ना, तुमी कांयच करूंक ना. हेचेर तुमी कितें सांगूंक सोदता की तुमी मंडळ अध्यक्ष आसले? दाजी सरकार जेन्ना डेव्हलपमेंट करूंक ना म्हणटा पळय तेन्ना पयलींसून तेन्ना दाजी सरकार सदांच आमकां म्हणटालो की डेव्हलपमेंट करूंक ना म्हणून. ते कावंटर स्टेटमेंट हांव करतालो. तांकां कावंटर स्टेटमेंट हांव करतालो की डेव्हलपमेंट कितें करूंक ना, अपार्ट फ्रॉम बस स्टँड कितें करूंक ना. भारतीय जनता पार्टीन खूब कामां केल्लेलीं आसा. आमी रोड्स केल्लेले आसा. आमी मॅक्झिमम ज्यो गव्हर्मेंटान स्किमी दिल्लेल्यो आहा पळय त्यो मॅक्झिमम घरा मेरेन पावयल्लेल्यो आसा. आमी ज्यो इंटरनल सिवेज लायनी आहा पळय त्यो केल्लेल्यो आसा. हे सगळे भारतीय जनता पार्टीचूच केल्लेले आसा, गव्हर्मेंटानूच केल्लेले आसा, BJP गव्हर्मेंटानूच केल्लेले आसा आनी कालूच आमदार आसतना केल्लेले आसा. बस स्टँड जावंक नासलेलो. बस स्टँड जावंक नासलेलो म्हणून दाजी सरकार क्रिटिसायज करतालो. जेन्ना दाजी सरकार इंडक्ट जालो
ताका फूल डिटेल आमी सांगले. भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटान वास्को लागून कितली कामां केल्या पळय ते आमी ताका सांगलेलें आसा. ओके, फीश मार्केट तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, फीश मार्केट थोडे ते पॉलिटिकल हे आसतले आनी ते करून दिनासले. आनी दुसरें सांगचें म्हटल्यार आयज तुमकां एक एग्जांपल दिवंक शकता. निलेश काब्राल मिनिस्टर आसतना सुद्दां तो आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीची कामां कशी करून घेता, ताका तो पीए केन्ना घेनासलो. तो स्वता फायल आपूण खांद्याक मारतलो आनी पर्सनली वचून कामां करून घेतालो. सीएमा पासून पर्सनली सायन मारतली, प्लीज क्लियर कर म्हणून करून घेतलो. ज्या कन्सर्न बींग मिनिस्टर तेजें काम समज दुसऱ्या मिनिस्टर कडेन तो स्वता वचून काम करतलो. तशें काम करपाक जाय खंयच्या आमदारान. तशें काम करून घेतलें डेव्हलपमेंट That means सुबेज चिकाटी आसपाक जाय, लागून काम करून घेवपाक जाय. एक दॅट आरोप मीन्स जाता तू की म्हणटा की कार्लोस आल्मेदान ते करूंक ना, स्वताहून हे करूंक ना. हांव अशें म्हणूंक शकना करूंक ना. बाकीचीं कामां जाल्लेलीं आसा. समज 2 जे प्रोजेक्ट जावंक ना पळय ताका चिकाटी आसपाक जाय आनी स्वताहून वचून परते करून घेवपाक जाय. एक दोन आयज कदंबा बस स्टँड म्हाकाय दूख दिसता, जावपाक जाय आसलेलो, एफर्ट घातलेले आमी, पूण खंयसर तरी आमचो टायम फेल म्हणून आमचो तो जावंक ना. दीपक बाबा एक खंय तरी कार्लोस बाबान एक व्हेरी वोकल एक आरोप केल्लो आसा की खंय तरी बीजेपीन वास्कोक सायडलायन केल्या म्हणून. तूं एक मंडळ प्रेसिडेंट आसलो, तुका कित पर्यंत खरें दिसता की डेलिब्रेटली सायडलायन केला अशें तांचो आरोप आसा, तुमकां दिसता हें खरें आसा? वास्कोक सायडलायन समज केल्लेले जाल्यार वास्कोन आमी 500 जॉब लावपाचे. वास्कोन सायडलायन केल्लेले जाल्यार आमी PWD क्रोड्स ऑफ मनी युपीएनचे आमी PWD काम करपाक जावचे नासलेले. वास्कोन खंयचो रोड हॉटमिक्स ना, इंटरनल सुद्दां PWD काम स्टॉप करचे नासलेले. सिवेज जितली वर्सां टायमार जालेली, सिवेजी बिडाची पायप आसलेली, आयज आमी सगळी हेची पायपां घेतलेल्या, प्लास्टीकची एक्रेलिकाची पायपां केल्लेली आसा. ते न्यू प्रोजेक्ट केल्लो आसा. इतले प्रोजेक्ट तो बेश्टूच केल्लो आसा. आयज आमी वर्णापूर जो हायवे आतां वयता येदो व्हडलो तो प्रोजेक्ट स्टॉप केल्लो आसा. खंयच्या आयज आमकां कितें कमी आसा? आमी खंयचे तरी आमकां स्किमी गव्हर्मेंटान जी स्किमी केल्लेली आसा त्यो बंद केल्लेले आसा. सगळें केल्लेलें आसा. कित्याक सायडलायन केल्लेलें आसा? बस स्टँडाक एकूच बस स्टँडाक लागून सायडलायन केल्लें म्हणून शकना आमी. एक बस स्टँडाक लागून जाल्यार तूं पर्सनली फॉलो अप करपाक जाय आसलेलो, पाल्यान धांवपाक जाय आसलेलें, करपाक जाय आसलेलें. कित्याक जायना काय म्हणून 8 वर्सां लागता, 9 वर्सां लागता. दीपक बाब आनी एक म्हणटा ते कार्लोस आल्मेदान एक एलिगेशन घातला दाजी सरकाराचेर अबाउट द लँड स्कॅम. तो एवरी टायम सांगता, कालूय त्यांनी बेंजीमूय जेन्ना रेजिग्नेशन तेन्नाय त्यांनी म्हटलें. हेचेर तुमी कितें सांगूंक सोदता? पर्सनल कोणाचेर काडप सारकें न्हू. आयज कार्लोस आल्मेदान दाजी सरकाराचेर लँड स्कॅम म्हणून घातलेलें आसा. तेणें ऑलरेडी कोर्टान केस घातलेली आसा. प्रूफ तरी जावनी न्हू. समज खरें प्रूफ जाली ते लँड स्कॅम, दाजी कितें चल्लें तेन्ना दाजी म्हणटा आपूण सगळें कायद्यान गेल्लेलो आसा. दाजी सांगता आपूण कायद्यान गेल्लेलो आसा. काँग्रेस गव्हर्मेंटान तुवें बायट घेतले, तो काँग्रेस गव्हर्मेंटान ताका एप्रुवल दिल्लेलें आसा. तेणी तितलें पेमेंट घेतला आनी ती परचेस केल्लेली आसा जागा. तेतून लँड स्कॅम कितें जावंक शकता? लेट कोर्ट प्रूफ केल्यार पण मागीर सारकें न्हू. त्या पयलीं आमी कांय करूं शकना. तशेंच तिणें तो म्हणटा हेचेर पळय ती केस आसा म्हणटा तो PDA लँड स्कॅमान केल्लेली म्हणून दाजी सरकार म्हणटा. सो हे तेंच्यांनी पर्सनल इश्यूज आसा न्हू. तो पर्सनल इश्यूज आमी कित्याक पळया, जो मेरेन ते फायनलायज जायना सो आमी काय ते उलोवंक शकना. कार्लोस आल्मेदा म्हणटा की पयलीं पर्रीकर आसतना बरें चलतालें, आतां पर्रीकर गेला पयलीं भशेन ना म्हणटा ती BJP. तूं कितें म्हणटा? आयज भारतीय जनता पार्टी रुलिंगेन आहा पर्रीकराक लागून, आनी सेम वे आमच्या प्रमोद सावंतानी सेम धरलेलें आसा. जेन्ना आयज समज कार्लोसाक समज आमी पयलेंच सांगलेलें की तुका टिकेट आसा म्हणून, तूं आमचो कॅन्डिडेट म्हणून जशें फर्स्ट लिस्टार, जाल्यार पार्टी बरी म्हणपाचो तो. हे क्वेश्चन आसता न्हू. तेन्ना पर्रीकराची गरज नासलेली. आयज तुका डिनाय करता म्हणून तूं पार्टी सोडटा म्हणून, आनी तेन्ना बरी आसलेली म्हणटा. कित्याक लागून? पर्रीकरान कितें केल्लेलें आसलें? बस स्टँड समज आसलो तेन्ना पर्रीकर सरकार आसलेलो. कित्याक उरलेलो तेन्ना? फरक जावंक जाय आसलेलो. कित्याक जावंक ना? पर्रीकराक बाबा आयज पर्रीकर ना. आयज कार्लोस आल्मेदा मनोहरभाईक लागून, तो आयज आमदार जाला मनोहरभाईक लागून. सो ताका तरी विसरपाक जायना. सो तो एटलिस्ट ताका तरी फुडें हाडून तेणी पार्टी सोडपाक जायना. फर्स्ट टायम जेन्ना कार्लोस आल्मेदाक कॅन्डिडेट केल्लो तेन्ना खंय तरी तुमी रेसीन आसलेले, खंय तरी तुमी त्याग केलो. इज दॅट ट्रू अशें तुमी? हांवें सांगला न्हू. मनोहरभाईन आमी काय BJP पावरान नासलेली. वी वे इन ऑपोजिशन. आनी हांव ऑपोजिशन आसतना हांव BJPन जॉयन जाल्लो. आनी कशें तरी भाई आर्लेकराक पेडण्या टिकेट दिली आनी हांगा ओपन आसलेली सीट, आनी हांव खंय तरी रेसीन आसलेलो. आनी ते रेसीन आसतना कार्लोस नासलेलो आमच्या वांगडा. कार्लोस देवेगौडाचो कॅन्डिडेट जावन तो आमच्या पार्टीच्या अगेन्स्ट आसलेलो.
पूण खंयसर तरी अशें दिसून येयलें की पर्रीकारान सर्वे केली तेन्ना म्हटलें की कालूस अल्मेदाक समज टिकेट दीत जाल्यार आमकां बेनिफीट पडोंक शकता म्हणून. कित्याक पर्रीकार म्हाका सदां आपोवन दाखयलें नाव ऑर नेवर म्हटलें BJP. सो कालूस अल्मेदा वॉज रायट कॅन्डिडेट दॅट टायम आमी तो तुमी पळयला आसतलें कितल्या वोटांनी आमी 4,000 वोटांनी आमी लीड दिल्लेली आसा. सो पर्रीकाराचें डिसिजन जें आसलेलें पळय तो बरें पळोवन करतालो. तो खंयसर तरी आयज सुद्दां तो पर्रीकार आसलेलो म्हाका तुमी सांगूनशें दिसता पर्रीकार शीक जालो. पर्रीकर समज शीक जालेलो तुमकां दिसता की नेक्स्ट इलेक्शन तो कॉन्टेस्ट करपाचो ना. तेणें आपल्या भुरग्यांक सुद्दां केन्ना भितर घेवंक ना. आपल्या भुरग्याक केन्नाच पॉलिटिक्सान हाडूंक ना तेणें. आयज मनोहरभाई नासतना आतां आमचो उत्पल पर्रीकर पॉलिटिक्सान येवंक सोदता टिकेट मागता जेन्ना कोणाची वीश पूण जेन्ना मनोहरभाई जेन्ना हांगा आसलेलो फिल्डार आसलेलो तेन्ना केन्नाच तिणें आपल्या भुरग्यांक भितर इनवॉल्व करूंक ना. आनी समज तो समज शीक आसलो जाल्यार आपूण स्वता सुद्दां फाटीं सरपाचो कोणाक दुसऱ्याक चान्स दिवपाचो. सेम वे हांगा हें जावपाक जाय आसलें म्हाका दिसतालें वास्कोन पूण तशें जावंक ना. दीपक बाब जसे जे कावन्सिलर्स आहा ते सोडून गेल्ले आसा BJP वेदर म्युन्सिपालिटी बी टॉपल कितें जावपाचे चान्सीस आहा कितें फ्रॉम BJP सायड. आमचो चेअरपर्सन आहा तो BJPचो आहा. म्हणजे वायस चेअरपर्सन आतां जाल्यार पळय तें काँग्रेसचें जाल्लेलें आसा. सो खंयसर तरी डिफरंट दिसता. आमी BJP पॅनल असल्या कारणान आमी सगळे जाण वायस चेअरपर्सन आमी विचारतले तुमी डिसिजन कितें घेतला पळय तें. म्हाका खबर ना आमच्या हायकमांड पार्टी जशें डिसायड करता पळय तशें आमी स्टेप घेतले. पूण खूब वायट दिसता की आमचे कलीग आमी वांगडा काम केल्लेली श्रद्धा महाले युवा मोर्चा वांगडा आमी काम केल्लेली आयज श्रद्धा महालेची आयडेंटिटी सुद्दां BJP म्हणून हाडलेली. तसले कार्यकर्ते आमच्या मदींसून काँग्रेसीन वचून आमकां एक दूख जाल्लेलें आसा. पूण एज ए वैयक्तीक सांगता तुमकां पूण सांगचें म्हटल्यार पार्टीक कांय फरक पडचो ना. पार्टी स्ट्रॉंग आसा आमचें ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचे 3rd टायम आमी कमळ फुलोवन दाखयतले. दीपक बाब जशें मदीं म्हटलें की तुमी जे पार्टीक काय फरक पडना आनी नंदादीप रावताक जशें म्हटलें तो स्ट्रॉंग जाला वेदर दीस वील इफेक्ट BJP वोट खंय तरी हें जातलें तुमकां दिसता बिकॉज नंदादीपाक फायदो जातलो अशें दिसता तुमकां. म्हाका दिसना म्हाका ते कितलेय कॅन्डिडेट एक जावनी BJPच्या अगेन्स्ट कांय फरक पडपाक ना. कोणूय येयला कोणी येवं म्हाका दिसता ते आयज म्हाका गरज आसा BJPक समज तेंच्यांनी टपल करपाचें आहा जाल्यार काँग्रेसीन NCPन तृणमुलान आपान एलायन्स जाल्यारूच आमकां फायट दिवंक शकता. हांव अजून म्हणटा फायट दिवंक शकता हरोवंक शकचें ना. भारतीय जनता पार्टीची ऑर्गनायझेशन वायज आमी वास्कोन एकदम स्ट्रॉंग आसा. आनी एक सांगूंक सोदता जेन्ना फर्स्ट कालूस अल्मेदा कावन्सिलर जालो तेन्ना हांवूय कावन्सिलर जाल्लो. दीपक फर्स्ट डिफेक्टर आसलो आनी कावन्सिलर्साक सपोर्ट केल्लो आनी ताका चेअरपर्सन केल्लो. ही तेजी फर्स्ट स्टेप. सेकंड ताका टिकेट मेळपाक हांव रिस्पॉन्सिबल. ताका खबर आसा आमी ताका एफर्ट कितले घातले मरो पर्रीकारसून आनी तेन्ना हांव मंडळ अध्यक्ष आसलेलो आनी हांवें ताका MLA म्हणून इलेक्ट केल्लो. मागीर सेकंड इलेक्शनाक जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलेलो कालूस अल्मेदाक हांव घेवन भोंवतालो. म्हणजे म्हाजो इफेक्ट ताका तेका खूब आसा. म्हाजो सपोर्ट ताका खूब आसा. आनी 3rd टायम सुद्दां आयज हांव परतो मंडळ अध्यक्ष म्हणून आसा आनी मंडळ अध्यक्ष पार्टीक खबर आसा तेणी म्हाजी जबाबदारी दिल्लेली आसा. त्या पार्टीक पूर्ण म्हाजो विश्वास आसा की म्हाज्या ऑर्गनायझेशना प्रमाणे आमी वास्कोचे सीट 100% हाडटलो. फक्त फरक आहा की कालूस हो म्हजो कॅन्डिडेट आसचो ना हे फावटी आनी कोण आसतलो किंवा हांव आसतलो. पूण म्हाका एक पूर्ण विश्वास आसा म्हाज्या मंडळ अध्यक्षाच्या नेतृत्वा सकयल आमी 100% आमी सीट हाडूंक शकता. थँक्यू.